Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 Ergan Jesu, Oglap Jesu, Mahima Jesu, Stuti Jesu, Vandan Jesu, Aradan Jesu. Hallelujah. 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 बाबा बहिणीनो दैवी काकुळतीची परब आम्ही आचरण करता देवाची काकुळत मनशांती विशेष मनीस देवातून पयस वेता तरी देव मनशांती काकुळतनी मोग दाखयता कष्टोंच्या मनशांती देवाची काकुळत विशेष हर एकला कष्टोंच्या व्यक्ती ते आम्ही दयाळाय दाखयजे मोवाळाय दाखयजे मन त्या मनशाक आमी त्याच्या गरजांनी पावस जाय एक पातक्या पासत आमी माग जाय आनी ह्या खातीर आमी सोम्याचे कश्ट आमच्या दोळ्या मुखार दवरन हेरांच्या कश्टांत आमी पावस जाय म्हणलें जेजून सिस्टर फावस्तिनाक कळीत केलें प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 जेजू म्हणालो फावस्तिना लागीं दनपराचे 3 वरार हांव वळवळून आसतना सगळ्यांनी म्हाका सांडलां म्हणलें एक सुरपोणो खुर्साचेर बोगच्या वेळार म्हाका इल्लो वेळ म्हज्या दुकांत वांटो घे म्हज्या दुकांत इल्लो वेळ वांटो घे सगळ्या पातक्या म्हज्या काकुळतीक भेटून दी हो वेळ जावन आसा संवसारार काकुळतो देवचो वेळ प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया जेजून मरण पावलो तो वेळ 3 वरांचो वेळ देवाची काकुळतो मनशांचेर देवून येवचो वेळ तो जावन आसा ह्या वेळार तुमी म्हज्या पाशांव मारिपात कितें विसारशात जाल्यार आनी तें देवाक मानवचें तर तें म्हज्यान इन्कार करूंक जावचें ना भावेनीनो पळया देवा देव कितलें जेजू ह्या सिस्टर फावस्तिना मारिपाक सांगता कितल्या अपुर्बाची उतरां ह्या वेळार तुमी म्हज्या पाशांव मारिपात कितें विसारशात जाल्यार तें देवाक मानवचें तर तें म्हज्यान इन्कार करूंक जावचें ना सगळ्या हो वेळ सगळ्या मनशाक कुणाक आनी सगळ्या संवसाराक काकुळतो दाखोवचो वेळ काकुळतो नितीचेर जैते वंजवचो वेळ प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आज आमी देवाच्या काकुळतीची नियाळ करया ह्या आराधना वेळार आनी देवाची काकुळट आमी मागया आज आमी देवाक मानवचें जावन आसा आमी हेरां पासत मागचें कश्ट तेल्या पासत मागचें पिडेस्तां पासत मागचें कंदी बेजारांत आसल्या पासत मागचें पातक्यां खातीर मागचें हें देवाक मानवचें आनी देव म्हणटा तें म्हाका इन्कार करूं जावचें ना खंडी जावन देव दिता आमकां देखून आमी मागचें हे आराधन आमी उंड्या रुपांत जेजू दैवी काकुळतो जावन असो जेजू आमचे मुखार हजर जाता ह्या सुमयाती आमी सर संगती ताचे मुखार दवरया ताका आराधन करया ताका आमी मान करया तुमच्या दिंबेर पडा आनी कंतरांचे आमी गीत गावया So
सोम्या जेजू तू आमचो मोगाळ इश्ट कितलो मोगाळ उद्दार इश्ट तू आमचो आमकां अरियेकल्या मनशांक आमकां कश्टांत कंती बेजारांत पिडेंत आमच्या दुखा वेळार आमकां सांबाळून उरसो बुजावण दिवचो आमच्या कश्टांनी आमच्या एकसुरपणांत आमच्या कती बेजारांत आमचे संगतार रावोसो आनी बुजोवचो मोगाळ इश्ट तो जावन आसाय उंड्या रुपार मोगाळ जेजू तुजे बगार आमकां कोण आसा ह्या संवसारी जिवितांत सोम्यान जेजू आमी तुजी खाकूळ तूं तुजी दया तुजो मोग निरंतर भोगून आसाव ह्या संवसारांत आमकां जेजू हेरांनी आमकां सोण घालतना हेरांनी आमकां कश्टांक वळख करतना ह्या संवसारांत आमी जायत्यो बुटी अनवरांक सांपळतना हेरां आमची सवाय पळयतना आमकां कोणी ना म्हणलें भोगतना जेजू आमचो मोगाळ इश्ट तूं आमचे सांगता आसाय आमचे विशान चिंताय आमचो मोग करताय सोम्या तुझे बगार दुसरो कोणूच ना सोम्या इतलो मोग करतलो आमची पातकांय तूं पळयनाय आमचे तावन तूं कांय आशे नाय आमी तुजे खातीर कितें करीचें म्हूण तूं कशी वरिनाय बगार केवल तुजी दैवीक खाकूळ तूं आनी तुजो मोग तूं दिवंक कशी व्हरताय केदो व्हडलो इश्ट सोम्या तूं कितलो व्हरतो मोग आमचो मोगला जेजू तुजी काकूळ तूं आमी नियाळ करता काकूळ ती सोदोरयो तूं वेची कत्म्या पटलून धरताय तुजे तो पयस केल्ल्या पाटी हाडताय तुज्या दृश्टीन कोणूच तुका तिरस्काराचे नांत तुका नाका म्हणलें कोणी नांत तुज्या दृश्टीन अरियेकलो पातखी सोम्या तुज्या मोगाच्या वेंगेंत येवंक ताका सोम्या जेजू तूं फावो करताय ह्या खातीर जेजू आमी तुका आमकां भेटोवन दिता आमच्या मोगाच्यांक भेटोवन दिता तुजे दोन पयस केल्ल्यांक आमी तुका समर्पिता जेजू तुजी दैवीक काकूळ आमी वाखणता दुसऱ्या चरणां आमी गावया काची सोम्या जेजू आमच्या इश्टा तूं आमचो इतलो मोग करताय आज आमी तुजो मोग करूंक आशेता सोम्या तुज्या काकुळटीचो अनुभव जोडूंक आशेता ह्या खातीर जेजू आमी थोडो वेळ तुजे सांगता कुर्सुंच्याक सोम्या हांगासर आसा सोम्या जेजू मोगळा इश्टा आमचे सांगता राव ह्या उंड्या रुपार तुज्या दैवीक रुपांत आमकां तुजी दया काकूळ तूं उगडापी कर सोम्या जेजू आमची पातकां आमचे उणेपण सगळें आज तुजे मुखार भेटोवंक काडनायल्या हांव जेजू कित्याक आमकां सगळ्यांक आज तुज्या दैवीक काकूळटीचो अनुभव जाय तुज्या दैवीक काकूळटीन आमची पातकाची बक्षण आमकां जोडूंक जाय आनी आमी सोम्या जेजू तुज्या मोगाच्या वेंगेंत आमी जियोंक जाय सोम्या जेजू
आमकां आसमी भेटून दिता आमचे कुटुंब तुका भेटून दिता आमी तुवें केल्लें बरेंपण उडासा करता आनी हें सक्कट तुका आमी समर्पिता आनी गायता तिसरें चरण आमी गवया इश्टा जेजू सोम्या शाश्वता Hallelujah, 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 hallelujah. Mangala Jesu daive ka kultita sovyam jermo kottalaj amun shanji pat ka boksitala Jesu aradan to ko blab to ka हम का सकलाम का पात के हाथ जबेंगे गदला हालेलुया 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 बुशिया बोबेनो काकुलतू मुनशाक देवाचतावनो जेसूच्या रूपार ह्या संवसाराक गेली प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Hallelujah. 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 भाविनो एक पातकी म्हळ्यार मनुष्याच्या दृश्टेंत त्यो तिरस्कार असो आनी आमी पळयता परने आसल्ल्यांत एक पातकी म्हळ्यार ताका देवाची काकूळ आसा की ना म्हणजे दुबाव आसलो पूण देवान कितें केलें पळया देवान आपल्या पुता जेजूच्या संवसारांत धाडलो मनशाची पातकां भोगसुच्या खातीर देवा मुखार हर एका पातक्या भोगसाने आसा हर एका पातक्यान पाताक रडोवन देवा ती पाटी येजी हर एका मनशान खंडीत जावन देवातून पयस वचोंक नजो जेजूची उतरां उडास करया बापान म्हज्या आदीन दिल्लें तें 1 लाख सहित हांवें उगडायलें प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 देखून जेजून दया दाखयली सुंका गाट्यार बसतनातल्या जाकेवाक देवान त्या रुखामणी दया दाखयली सुंका गाट्यार बसूनतल्या मातेवाक दया दाखयली जेजून आनी सिमोनच्या घरात ती पातकी स्त्री आयली आपल्या पाताक रडली आनी त्या वेळार थंयसर त्या पाताक रडलेल्या स्त्रियेक जेजून काकुळतो दाखयली मोग दाखयलो आनी तिचें जीवन परिवर्तन केलें एका स्त्रियेक परत वरान सापडलेले एक पात्रांक जिवे शिवानूक तांणी जेजू दर्शन व्हरून हाडली आनी त्या स्त्रियेक जेजून काकुळतो दाखयली आनी मुखार पाताक करिनाका आमी तुका पातर मारिना म्हणालो जेजू पळया कसली देवाची काकुळतो कितल्या पिडेस्तांक जेजून काकुळतो दाखयली कोडकारांक शहरा भायर रावंक आसले ते 10 जाण कोडकार त्या मार्गार आसले त्या 10 जाण कोडकारान जेजून दया दाखयली तांकां गूण केले आनी एकलो कोडकार आयलो जेजू लागीं म्हणालो सोम्या तुवें कशे वेळा तुज्यान म्हाका नितळ करून येता म्हणा लागलो आनी जेजून त्या कोडकाराक दया दाखयली कित्याक त्या कोडकाराक कितल्या कश्ट त्या जिवितांत तिरस्कार मेळिल्लो 30 आनी 8 वर्सां त्या बेतसदा तळ्या कडेन पडून येतल्या मनशाक कोणेच काकुळतो मोग दाखोवना 30 आनी 8 वर्सां म्हणून जेजू गेलो आनी जेजून ताका काकुळतेनी मोग दाखयलो 12 वर्सां रगत आसा पेडेन कश्ट त्या स्त्रियेक जेजून त्या लोकांच्या जव्या मदीं ताणें दुरसोंक ना या कितें तिका शिक्षा लावंक ना बगार जेजून तिका काकुळतो दाखयली आनी म्हणालो
तुझ्या वावरतान तुका बोरें केलें प्रेज द लॉर्ड Praise the प्रेज द Lord. लॉर्ड Praise the प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. भाव भयणीनो या देवाची काकुळत आमी नियाळ करया तुमची जाप काकुळतीच्या सर्वेस्परा आमी तुका होगडशितांव काकुळतीच्या सर्वेस्परा आमी तुका होगडशितांव सर्वेस्परा तुजी काकुळत ससनाच्या ससनाक बाळता काकुळतीच्या सर्वेस्परा आमी तुका होगडशितांव सर्वेस्परा तूं कृपाळ आनी दयाळ काकुळतीच्या सर्वेस्परा आमी तुका होगडशितांव सर्वेस्परा तुजे दया पासत आमकां तूं वाटयताय काकुळतीच्या सर्वेस्परा आमी तुका होगडशितांव सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या जिवितांत बरेपण आनी दया म्हाका सांगात दितली काकुळतीच्या सर्वेस्परा आमी तुका होगडशितांव सर्वेस्परा तुजे दया प्रमाणे म्हजो तूं उडास दवरताय काकुळतीच्या सर्वेस्परा आमी तुका होगडशितांव सर्वेस्परा तुजी दया म्हाका दया माय सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार आसा काकुळतीच्या सर्वेस्परा आमी तुका होगडशितांव सर्वेस्परा तुजो अद्भुत मोग तुवें म्हाका दाखयलोय काकुळतीच्या सर्वेस्परा आमी तुका होगडशितांव सर्वेस्परा तुजो विश्वास दवरतल्यान तुजी दया वेडो घालता काकुळतीच्या सर्वेस्परा आमी तुका होगडशितांव सर्वेस्परा तुज्या दयेचेर बरवसतल्यांचेर तुजी दिश्ट तूं कसयताय काकुळतीच्या सर्वेस्परा आमी तुका होगडशितांव सर्वेस्परा तुजी दया आकाशा पर्यंत पावता काकुळतीच्या सर्वेस्परा आमी तुका होगडशितांव सर्वेस्परा तुजे दयेक लागून आमकां तूं सोडयताय काकुळतीच्या सर्वेस्परा आमी तुका होगडशितांव सर्वेस्परा तुज्या मोगाळ दे आमची काकुळट करताय काकुळतीच्या सर्वेस्परा आमी तुका होगडशितांव सर्वेस्परा तुज्या काकुळटी केदीस अंतस ना काकुळतीच्या सर्वेस्परा आमी तुका होगडशितांव सर्वेस्परा तूं दयाळ जावन आसाय आनी म्हाका मेळूंक येताय काकुळतीच्या सर्वेस्परा आमी तुका होगडशितांव सर्वेस्परा म्हजें प्रार्थन तुवें केदीस तिरस्कार करूंक नाय काकुळतीच्या सर्वेस्परा आमी तुका होगडशितांव सर्वेस्परा तूं म्हजो सूर्य आनी डाल म्हाका तूं महिमा लाभयताय काकुळतीच्या सर्वेस्परा आमी तुका होगडशितांव सर्वेस्परा तूं दयेन भरलेलो देव सस्नीक कृपाळ अपार तुजी काकुळटनी विश्वासीपण काकुळतीच्या सर्वेस्परा आमी तुका होगडशितांव सर्वेस्परा तुजी दया विश्वास पण सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार आसा काकुळतीच्या सर्वेस्परा आमी तुका होगडशितांव सर्वेस्परा तुजी दया आनी विश्वास म्हूण आमकां तूं उडास करताय काकुळतीच्या सर्वेस्परा आमी तुका होगडशितांव सर्वेस्परची दया आनी आण आतां आमी देवाची स्तुती करया देवाक होगलाप दिवन आमी गीत गावया आनी देवाची काकुळट नावाडया Sudeela, someone did so.
हालेलुया हालेलुया गीत गाऊया आम्ही हालेलुया 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 गीत गाऊया आम्ही हालेलुया 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 गीत गाऊया आम्ही हालेलुया 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 उभे राहूया. जे तुझी शुभ वार्ता ऐकून तयार जाऊया. देवाची काकूळ तू या संवसारीन जेजूच्या रुपार आयली. अरी एका पातक्याक देवा ती फाटी येवचे आपुणे जेजू मरे पात आयले. अरी एकलो पातकी देवाच्या दृश्टीन तावन येदोळो तिरस्कार लाभलो तो आता जेजूच्या वेंगेन फाटी येता. जेजूचो पवित्र मोग भोगूंक अरी एकल्याक देव आपले हात उक्ते दवरता आनी मोगाचो येवकार तांकां दिता. हे घडीत आमी आयकुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. थंयसो मुखार वेता वेता जेजून सुका काट्यार बसून आसलेल्या मातेव म्हणल्याक देखलो. जेजून ताका म्हळें ये म्हज्या फाटल्यान. माते उठलो आनी ताच्या फाटल्यान गेलो. उपरांत ताच्या घरात जेजू जेवणार बसून आसतना सबार सुंकाकारांनी पातकी जेजू आनी ताच्या शिसां सवें पंक्तीर बसले. हें फारीजेवनी पळयलें. ताच्या शिसा लागीं ते म्हणाले तुमचो मेस्त्री सुंकाकारां आनी पातक्यां सांगता जेवता आनी खाता कित्याक. जेजून तें आयकून तांकां जाप दिली. भलायकी आसलेल्यांक वयचची गरज ना. ताची गरज जाता पिडेस्तांक. वसा आनी ह्या उतराचो अर्थ कितें म्हूण शिका. म्हाका जाय दया न्हय बलिदान. हांव आयला पातक्यांक आपोवंक भाग्यवंतांक न्हय. देवाची उतर ये वाकणी तुका क्रिस्ता. एक घडी बोर बसया भाव भयणीनो. भावा भयणीनो, एक भुरगो चिंत्या तो आपल्या बापाय विरोध वेता. आपल्या बापायक एका रितीन अन्याय करता. पूण जर तो बापाय थोड्या वर्सां उपरांत पयस केल्ल्या पुताक पळयत तर कितें करीत. थोड्या वर्सां घडिल्लें घडीतें. म्हणजे हांव त्या वेळार सेमिनारिस्ट आसलो. एका घरांत त्या घरचो मालगडो पूत तो बापायक विरोध रावलो. बापायन ताका जोर केलें थोड्या संगती खातीर.
तागेली बूस सांगली आनी हें पुताक जालें ना. 2 दिसां उपरांत हो पूत नपैंच जालो. खंय गेलो गुतूच ना. आनी गेल्ल्या पुताची सुमार वर्सां गोबार नातिल्ली. आनी अशें घडलें. थोड्या वर्सां उपरांत त्याच घराच्या शेजाराचे कोणगी बेळगांव पावुल्ले. कितें एका थंयसर खंय वोकात करचे खातीर कितें थंय मेळटा म्हणल्या खातीर थंयसर पावुल्ले. आनी हे वखदाक गेल्ले जेवंक म्हणून एका हॉटेलाक गेले. आनी हॉटेलाक गेल्ले तांणी ह्या भुरग्याक पळयलें. आनी ह्या भुरग्याक पळयल्या उपरांत तांणी घराक खबर दिली फाटीं येवन. कित्याक म्हणल्यार थंय तांणी कांय करूं जावना. भुरग्याक तांणी कांय वळख दाखोवना. आनी घरा येवन खबर दिली. आनी खबर दिल्लीस आवय बापूय कितली खुशी जाली. ह्या पुतान कांय केल्लें तांकां तांणी पुरो मोतीन दवरलें ना. दुसऱ्याच दिसा खबर मेळ्ळ्या उपरांत बायसर तो बापूय आनी एकला काणी घेवन सीदा बेळगांव थंयसर गेलो. आनी त्या हॉटेलांत वचून त्या भुरग्याक ताणें सोदून काडलो. भुरगो येवंक आयकोंक ना पयलें. मागीर हॉटेलाच्या धनिया लागीं सांगून समजावन ह्या भुरग्याक तांणी फाटीं घरा हाडलो. ह्या भुरग्याक तांणी तिरस्कार करूंक ना. परत्यान ताका मोगान तांणी पळयलो. भाव भयणीनो, हें घडीत जाल्लें. एक बापूय म्हणलो कोलोय जावं दी, एक आवय कसलीय जावं दी. भुरग्यांनी कितेंय केल्यार त्या भुरग्यांक ती फाटीं येजे म्हण ती आशेतात. भुरग्यांचें बरेंपण आशेतात. देव म्हज्या आनी तुमचे तीन त्याच रितीन म्हणलें आमकां दाखोवन दिता. दैवी काकुळतीचें फेस्त आज वस्तू संदेश आमकां दिता. रियेकली आमी देवाची भुरगीं आनी देव आमचो कितलो मोग करता म्हणलें आमी रियेकल्यांनी समजून काणगेचय. देखून जेजून सिस्टर पावसिनाक आपणाक सुगडाप केल्लो उद्देश असो तोच. देव मनशांचो कितलो मोग करता म्हण दाखोवच्या खातीर. जेजून सुशल्या कश्टांचो अर्थ जावन आसा मनशांचो मोग. मनशाच्या मोगा शिवाय दुसरें खंयचेंच कारण जेजून कुर्सार मरोंक नातरलें. केवळ एका कारणा खातीर, मनशाच्या मोगा खातीर देव जेजू कुर्सार मेलो. ताणें कश्ट सोंसले. आनी तेच आज वडून तुमकां हांवें वाचली उतरां उडोवलो तो दिल्लो संदेश. दनपाराच्या 3 वर्सां वेळ देवान मनशाचो मोग केल्लें म्हणून उगडाप केल्लो तो वेळ. आनी त्या घडये कोण मनीस देवा ती परतता, देवा ती मागता, देवाचेर पतीनी दवरता, देवाचेर विश्वास दवरून मागता. देवूच जेजूची उतरां सांगतास हांव म्हाका तिरस्कार करून नेगार करून जावचें ना. तर पळया देवाच्या मोगाची गुंडाय, देवाच्या मोगाचो अर्थ. देव केदाळय मनशां ती मोगाळ. आमी पळयता देव इस्रायल परजेती आपली काकुळटनी मोग दाखयता. इस्रायल परजा ताणें इजिप्तान ती सोडून हाडल्या वेळार देव त्या परजे कितलो मोग दाखयता, इतलें सांबाळटा. ही परजा कितले पटी विरोध वेता, कितले पटी देवाक ती तिरस्कार करता. तरी पूण भांगराचें वासरूंक ताणें करून ताका पुजा केल्यार पटकिऱ्या देवा ह्या लोकांक देवान सोडूंक ना. देव आनीकय तांकां बक्षिता आनी बसयल्ल्या गांवाक व्हरून पायता. तो देवाचो मोग. आनी वचू मोग आमी परत परत पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता. किर्तनकाराच्या उतरांनी आमी पळयता. इजाया प्रवादी पात पळयता. ह्या देवाच्या मोगाचें उगडापण. तुमी म्हजी परजा, हांव तुमचो देव आनी
तुमकां हांव म्हजी परसां करतलो, हांव तुमकां सांबाळटलो. एजेकेल प्रवादीच्या उतरांनी देव आमकां सांगता. ह्या रितीन देवाची काकुळतो आमचे ती उगडापी जाता. तर देखून भावा भयणीनो, दैवी काकुळीचो आयतार आमी समारंभ आसतना, आमी आचरण करता आसतना आमी सगळ्यांनी देवाच्या काकुळतीच्यो ती गुंडाय आमी समजून काण घेवंक जाय आनी देवाच्या मोगांत आमी फाटीं येवंक जाय. हे आज आमकां गरज. ते देखून आज ह्या आराधना वेळार पयलो निश्चय म्हजो आनी तुमचो सगळ्यांचो हे आराधन करचें आमी आज. ह्या आराधना वळख निश्चय उरता आमी सगळ्यांनी देवाच्या मोगांती फाटीं येवचें. कोण आमचे पैकी देवातान आमी पयस केल्या, देवा स्वामी पावतो मोग करूंक ना, जेजूच्या कश्टाचो अर्थ आमी समजून काण घेवंक ना. देव आमची पातकां बक्षिता म्हणल्यार आमी वळखनातना आमी देवातान पयस सावन देवाच्या बियान आमी सगळ्या फाटीं येवया देवा लागीं. देवाच्या काकुळतीच्या वेंगेंत आमी ह्या फाटीं येवया. कित्याक आमी देवाक लागीं आसचीं. देव आमचो मोग करता हें आमी पयल्या सुवातेर आमी समजून घेवया. दुसरें, आमी देवाची काकुळतो हेरांक दाखय जाय. आनी ह्या खातीर आज आमकां प्रत्येक रितीन पवीत सभेंत हेरांतय काकुळतो दाखोवंक उलो आसा. एक घडीभर मादर तेरेजा इजन शिवन आमच्या दोळ्या मुखार हाडया. ही सिस्टर ह्या खंयच्या बैला गांवांतली हांगासर भारताक येयली आनी कितल्या निर्गतीक लोकांक तिणें पळया मार्गार पडल्यांक तांकां मिसून हाडलें आनी तांकां मोग दाखयलो. भाविनीनो, साकरी सेवा साकरी बैलांक चला पूण तसो मोग करूंक त्या लोकांक आमचें म्हूण लेखोंक, तिका विरोध केल्ल्यांक समेत तांकां आमचें म्हूण लेखोंक हें मादर तेरेजान दाखयलें. जेजूच्या काकुळते उगडापणाचें रूप मादर तेरेजा जावंक पावली. आनी त्याच रितीन आज आमकांय अरयेकल्या की त्याच रितीन आमी काकुळतीच्यो करण्यो आदारूंक आज आमकां पवीत सभा उलो दिता. ह्यो काकुळतीच्यो करण्यो कसल्यो? पाप साहेबान पापा फ्रांसिसान आमकां उगडाप केल्ल्यो प्रत्येक काकुळतीच्यो करण्यो आज आमी मोती काडी उडासा काडया. पयलें भुकेल्ल्यांक जेवून दी. आमी भुकेल्ल्यांक जेवूंक दी जाय. ह्या काकुळतीच्या दैवी काकुळतीच्या फेस्ताच्या संदर्भार आमी आमचें पयलें कर्तव्य भुकेल्ल्यांक जेवून दिवचें. आमी पोटभर जेवता पूण आज कितलीं जाणां जेवंक नातल्लीं आसात. कोणाक आज जाय पुरतें खावंक पिवंक ना तांकां तसल्यांक आमच्या आसल्यान तेले वांटून काण घेवन तांची पोट भरून तांची भूक थांबोवंक आज आमी बरें मन करी जाय. मातेव सुवांजल 25 वाक्य 25 सांगता, हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिलें, हांव तानेल्लो तुमी म्हाका पिवंक दिलें, आतां बोगातें राज म्हज्या सर्गींच्या राजाचें. देखून देवान आमकां पयल्या सुवातेर आमकां भुकेल्ल्यांक खावंक दिवंक आज देव उलो दिता. दुसरें, तानेल्ल्यांक पिवंक दी. कोण एकलो तानेलो जाल्यार ताका पिवंक दिवचें आमचें कर्तव्य. जेजून अरण्यांत भुकेल्ले तानेल्ल्या लोकांक कडपांतान उदक दिलें. जेजू म्हणटा जुवांच्या वांजेलांत 7वो अध्याय वाक्य 30 आनी 7, कोणी तानेलो जाल्यार म्हजे चरशीं येवून दी, दराळ तो पिवून दी. म्हणजे जेजुतान वाळटा तें जिविताचें झरीचें उदक. आनी त्या देखून आमी हर एकल्यांनी तानेल्ल्यांक पिवंक दिवचें आमचें कर्तव्य. देखून आमी तानेल्ल्यांक पिवंक दिवया. तिसरें, निराश्रितांक आसरो दिवया. आज कितलेशे जाणांक घरांत आज आमी दैत्यांक जावं पुरो देवान आमकां बरीं बरीं घरां दिल्यांत आनी त्या देखून आमी हेरां विशान चिंतचें गरजेचें. कोणाक एक संत घर ना, कोणाक एक घर बांदूंक जागो ना. आज आमी दर तर बरें मन केल्यार आमच्या फिरगसांनी आमच्या गाड्यांनी आसच्या कितलेशा लोकांक आमी घर बांदूंक एक आमी इल्लेशें कुमोक केली जाल्यार एक संत घर जावचे खातीर तांकां आमी कुमो करूं साध्य आसा. हांव जर तर एका बऱ्या घरांत जियेता आनी एकल्यान एका बऱ्या घरांत जिये जाय म्हणलें आमच्या मुतीन दवरया
आनी निराश्रितांक आसरो दिवंक आमी मोन करया. पाद्र आमी पळयता पाप साहेबान वातिकनांत कितलेसो लोक थंयसर येवन पडटालो. घरांतली निराश्रितांक असलांक पापा फ्रांसिसान तो बाप साहेब जाल्ल्या सुरवेरेस जायत्या निराश्रितांक घरां बांदून पयल्लें दिल्लें हें आमी प्रेरण जावन घेवया. चवथें पिडेस्ताची भेट करया. पिडेस्तांक एक भेट गरजेची. केदला आमी पिडेस्तांक भेट दिता. 2 उतरां बुजावणीची उलयता. 2 एक आमी उतरां ताका धैर्य दिता. आमी तांकां तांचे पासून मागता तांकां पिडा बरी जावंक तांकां आदार जाता. पळया कितें जेजून इतल्या पिडेस्तांक गूण केलें. हात व्हरतो मोग तांकां दाखयलो आनी त्याच रितीन हांवें आनी तुवें हर एका पिडेस्ताक आमी भेट दिवयेत. तांकां 2 उतरां बुजावणांनी धैर्य दिवयेत. तांचे पासून मागया. 5वें बंदिवानांक सुटका. कैदी हांव पुरो आमचे मदें कोणी कैदी नात पूण आसले जर तर त्या कैद्यांक आमी भेट दिवची. ह्या कोण कश्टाच्या बंदडेंत आसा तांकां भेट दिवची. तांकां सुटका दिवची. तांकां बरें करचें एक आमचें कर्तव्य. 6वें मेल्ल्यांक मातयेक पावया. मरणां जातात. मरणाच्या वेळार आमकां इल्ली फावट आसा. एक बरी करणी पवित्र पुस्तक वाकणटा तोबीताच्या पुस्तकांत. तो वचून तर एकल्या कोणाक पळया बरें मन दितना तांकां एक पुरूंक तो हर एकल्या वचून कुमो करता. भाव भयणीनो मेल्ल्या मातयेक पावसून एक भावार्थ्याचो उत्तम कायदो काकुळतीचो कायदो तो. त्या देखून साध्य जाल्यार हर एका मरणाक आमी भेट दिवया. मरणाच्या वेळार आमी त्या मातयेक पावच्या कार्यांत भाग घेवन आमचो मोग तांचे ती दाखोवया. आनी 7वें गरजेवंतांक दान दिवचें. आमचे लागीं आसले आमी वांटून घेवंक शिकत जाय. आमी मस्त खावच्या बदलाक इल्लेशें हेरांक दिलें तर हेरांच्या तोंडार इल्लो संतोश आमकां पळोवंक मेळ्ळो तर हें वर्तें धाडची करणी जावन आसा. देखून गरजेवंतांक जावं पुरो शिकपाक जावं पुरो वखदाक जावं पुरो पोटाच्या भुकेक जावं पुरो तांच्या मुळाव्या गरजांक कुमो करूंक शिकया. ह्या रितीन दैवीक काकुळट आमी दाखोवया. तर आमी देवा जेजू थंय येवया. ह्या सोमयान सगळ्यांक काकुळट दाखयल्ली. ह्या सोमयान त्या बुकेल्ल्यांक खावंक दिल्लें. ह्या सोमयान तानेल्ल्यांक पिवंक दिल्लें. ह्या सोमयान निराश्रितांक आसरो दिल्लो. ह्या सोमयान कैद्यांक भेट दिल्ली. ह्या सोमयान दैत्य मेल्ल्यांक जीव केल्लें. थंयसर मातेक पावले मदीं तांकां जीव ताणें केलें आनी ह्या सोमयान सगळ्या गरजेवंतांक ताणें दिलें. आज ह्या सोमयाती आमी येवया. आमी सांगया सोमया तूंच म्हजो आसरो तूंच म्हजो आदार. सोमया आमी तुजी काकुळट बघून तुजे थंय येता सोमया. सक्कड आमी गावया गीत तूंच म्हजो आसरो तूंच म्हजो आदार.
जेजू हांव तयार आसा 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 मागया आमी ह्या घडये आमी सर कश्टांतल्या पासत मागया दैवीक खाकळ तूं विशेष रितीन उगडापी जावं दी कितलीशीं जाणां आज दैवीक तांच्या जिवितांत दैवीक मोगाचो अनुभव नासतना जियेतात विशेष रितीन आमी मागया दुर्बळ्यां खातीर कोणाक एक निर्मळ घर ना रावंक कोणाक एक वस्तेक बरो जागो ना कोणाक घराचें भाडें दिवंक तांकां ना कोणाक घरा एक भुरग्यांक निर्मळ वस्तूर हाडूंक तांक ना कोणाक घरांत आसल्या पिडेस्तांक वोकात हाडूंक पर्यंत पयशे नात कोणाक एक निर्मळ एक बरें जिवीत जिवंक सकाळां बरी एक जिवंक साध्य ना कोणाच्या माथ्यार रिणाचो बरो आसा कोण आर्थीक संकश्टांत आसा कोण एक घरांत आपणाक जाय तितली बरी वस्तू आशिल्ली ती हाडूंक तांक ना कोणाक आदार आनी कुमोक दितली कोणूच नात तांच्या दुर्बळकाय वरवीं तांकां जिवंक कश्ट जातात घरांत एक निर्मळ जेवंक कोणाक ना कोणाच्या घरा एक बऱ्या रितीन एक पेस्त परब करची तांक पर्यंत ना पोटाचो ग्रास जोडची वाट समेत ना कोणाक एक घर तांचेच म्हणलें ना कोणाक एक तांचेच काम म्हणलें एक ना आमी ताचो उडास करया आज ती मनशां ती म्हजे बरी कश्ट जातात म्हजे बरी तांकांय आशा आसा म्हजे बरी तांकांय एका बऱ्या घरांत जिवची आशा आसा म्हज्या बरी तांकांय तांच्या भुरग्यांक शिकोवची आशा आसा तांच्या घरा निर्मळ चार वस्तू घरांत जायचे म्हणली आशा तांकां आसा तांकां एक बरें नेसाड नेसजे म्हूण आशा आसा तांकां एक बयलें वोकात हाडीचे ट्रिटमेंट काणगेचें म्हूण आशा आसा पूण तांच्या दुर्बळकाय वरवीं तांकां साध्य ना असल्या पासत मागया आमी प्रत्येक रितीन आज कोण देवाच्या ककळटीचो अनुभव जोडूंक आज तांकां पावूं जावंक ना म्हळ्यार फातका वरवीं देवातावन पयस आसल्या खातीर कोण सकड आमचे बुंतुनी आसात आज बरी जिणी जियेनात वायट आनी खोटी जिणी जियेतात कोण सकड आयताराच्या मिसाच्या कायदो पाळिनात कोण इगर्जेचें बागिलस पळयनात कोणाच्या घरांत मागणें म्हणलेंच ना कोणाच्या घरांत बायबल म्हणलें पुस्तकच ना कोणाच्या घरा देवाचो मोगच ना देवाची भक्त तांचे थंय ना देवाक मान गौरव दिवंक ती दिनात तसल्या पासत आमी मागया कोण वायट आनी खोटी जिणी जियेतात कोण नालिसाचें स्कांदलाचें जिवन जियेतात कोण वायट आनी तीन अनैतीक तरेची जिणी जियेतात कोण आपल्या ज्या वायट खोट्या वंदोवण्याक लागून पयशे फाड करतात पिड्ड्यार करतात कोण सोरो पिवन नाकभर घर उठां मुमतें घालतात कोण ड्रग्स आमाल पिवण्या बली जाल्यात आमी तांचे बसत मागया देव तांकां आपल्या गोपान फाटीं हाडून दी देवाची काकूळट आमी मागया प्रत्येक रितीन कोण सकड देवाच्या काकूळटीतून विशेष रितीन पयस आसात तांच्या जिवितांत हंकारान आनी गर्वान जियेतात कोण हेरांक वायट आनी अन्याय करतात कोण दैत्य अनैतीक रितीन भ्रश्टाचारान पयशे करतात कोण हेरांचो जागो आनी आस्त बुदीक लुटतात
कोण एरांक दिवचे दिनासतना पावती मजुरी दिनासतना अन्यायान लाभ दवरतात, हेरांच्या दुर्बळकाय खारण जातात. असल्या पासून आमी मागया देवाची काकूळ तूं तांची ती दराळ वळोवन ती कोण आज प्रत्येक तरान तांच्या जिवितांत देव तांकां सोडून सोडलां. विशेष रितीन प्रायवंतां कोण सकट प्रायवंतां आसात भुरगीं तांकां पळयनात, तांकां एक सुरीन सोन सोडल्यात, एक फोन समेत करिनात, तांचो मोग दवरिनात. पप्पा कसो आसाय, मम्मा कशी आसाय म्हणलें ती विचारिनात. कोण आपला लागीं पयशे आसून आवय बापायक खर्चाक दिनात, आवय बापायक कश्टार घालतात. इतले भुरगीं मासां मारतात पूण आवय बापाय 4 कास वादूंक वद्दाडतात. असल्या भुरग्यां पासत मागया देवान तशें मन परिवर्तन करच्या पासत आनी आवय बापायांक मोग मेळचे पासत. सकट पिडेस्तांक आमी भेटोवन दिवया. कितले पिडेस्त आमचे मदें आसात, आस्पत्रेनी त्या पिडेस्तांचो उडास करया. कितल्या रितीन जावं पुरो कॅन्सर पिडेन कितलींशीं जाणां आज कश्ट जातात. कॅन्सर पिडे वरवीं घरां सगळीं खाली जातात. कित्याक पयसो घाल्ले तितलो फावना. किडनीची पिडा डायलिसिसाक लागून कितलो पयसो घालतात, घाल्ले तितले पयशे वखदाक पावनात. असले बंगार बरो आडवाक दवरलां, वखद हाडूंक पयशे नात. असलीं कितलीं कुटुंबां आसात. ह्या पिडेस्तां बसत मागया, तांच्या कुटुंबां बसत मागया. कोण निरंतर तांच्या जिवितांत पिडा भोगून आसात. हातापायाच्या गांठीची दूख, घरांत शुगर डायबिटीज ह्या हार्टचे प्रॉब्लेम्सान कश्ट जातात. थोड्यो गूण जायनातल्या पिडेन कश्ट जातात. थोड्यांक आर्थरायटीस आनी असल्या पिडे वरवीं कश्ट जातात. थोड्यांक तकले पोडापोड आनी दोळ्याची दिश्ट नासतना कश्ट जातात. थोड्या मायग्रेनाची पिडेन कश्ट जातात. विविध रितीच्यो पिडा मनशाक मस्त रितीन वळवळ येतात. हर एका पिडेस्तांक आमच्या घरांत, आमच्या कुटुंबांत आसल्या, आमच्या फिरगजेंत आसल्या, आमचे बोंतुणी आसल्या आस्पत्रेंत एका पिडेस्तां पासत मागया. सकट आमी एक घडी बरतान दिंबी घालया आनी मागया दैवी काकडचो एक कण तेर्स कंताराच्या रुपार आमी मागया. ह्या घडये देवाची काकूळ तो देवन दी. जेजून कशें म्हणलें ती उतरां 3 वरां तुमी जर तर मागतात देवाची काकूळ तो निरंतर वाडटली. त्याच घडये आमी चिंत्या त्याच घडये आमी आसा म्हणून चिंतून आनी ते जेजूची मरणाची घडी उडास करया. आनी केन्ना पासत आमी आत्तां उडास काडलो की ह्या एकल्या पासत देवाची काकूळ आमी मागया आनी देवाची काकूळ निरंतर वाडोवन दी. तांची ती देव तांकां भोगसाण्याची कृपा दिवन दी, भोगसाण्याची काकूळ दिवन दी, पिडा भलायकेची काकूळ दिवन दी. देवा तो सरियेकल्याक धैर्य आनी बुजावण मेळोवन दी म्हण आमी मागया. आनी गिताच्या कंताराच्या रुपार वो तेर्स एक दैवी काकूळचो तेर्स आमी गावया. तुका भेटयता तुझ्या मोगाच्या पोताशी आमच्या सोम्या आनी सोडवणार जेजू ख्रिस्ताची कुलानी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या कष्टाच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या पायी जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या
आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. येशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारी फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. येशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारी फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. येशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारी फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता परिवर्ता ये भाग्यवंता आम्हाला काकूळ आमची कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता परिवर्ता ये भाग्यवंता आम्हाला काकूळ आमची कर. हे भाग्यवंता देवा, हे भाग्यवंता परिवर्ता ये भाग्यवंता आम्हाला काकूळ आमची कर. सर्व गरजा पसत माग्या जायत्य जणनी हांगा मागण्या बिनत्यो दडल्यात ह्यो आमचे सोम्या मुखार दवरया. दैवी काकळतीची बरी आमी बरी करणी जावन सक्कड आमी सांगाता म्हणून या गरजेवंता भाव बिनी पसत मागया. एल्टन म्हणलो एक भाव ताका फाटल्या हांगासर आराधना बिणी सुमार एका वर्सा आदी 500 म्हयने आदी तांकां एक सर्जरी जावंक आसली असाद म्हूण दिसलें. आनी ह्या वेळार म्हाका एक तरी ती सर्जरी सक्सेस जाली आनी कालच्या दिसा हांगासर तो अर्गां दिवंक आयिल्लो. ह्या सुंगड्या रुपारचे जेजू मुखार हांगासर अर्गां दिवन तो फाटीं गेला. ताका आमी अर्गां दिवी आमी सोम्याक ताका बरो केल्ल्याक ताका चलोवंकूच जायनातलें. आतां तो चलता. काल चलोनूच तो आल्तारीक आयलो. सक्रामेंता मुखार हांगासर येवन मागणें करून तो फाटीं गेलो. देवाक आमी अर्गां दिवया. अर्गां तुका सोम्यान जेजू होगलाप तुका सोम्यान जेजू. आनी एकलो भाव आमी सुमार तेंपातून थंयसर ताका बरें काम मेळोवंक मागिल्लें. आनी कॅनडांत एक बऱ्या कंपनींत एअरलायन्स कंपनींत ताका भोव अपुर्बाचें काम मेळ्ळें. ह्या पासत अर्गां दिवंक ताणें आमकां हांगासर विनंती केल्या. आमी ताचे पासत अर्गां दिवया. अर्गांनी ओगळाप तुका सोम्यान जेजू. आमी मागया आतां प्रत्येक रितीन एल्टनाक आनी की पुरतें कांय इल्लेशें आनी इल्लेशें इमोशनल स्टेबिलिटी येवंक ताचे पासत मागया. एका भयणीक कठीण कॅन्सर पिडेन वळवळटा. तिचे बसत मागोवंक विनंती केल्या. आमी ताचे बसत मागया. एका भयणीक मंगळूर पयले फावटी किडनी ट्रान्सप्लांट जाल्लें आनी तें किडनी ट्रान्सप्लांट जाल्लें बऱ्या नासली पूण आतां प्रॉब्लेम आयला परतून परत किडनी ट्रान्सप्लांट जावंक प्रयत्न करनासा आनी त्या देखून हें सक्सेस जावंक गूण जावच्या पासत मागता. डेरोन म्हणलो एकलो भुरगो स्वाभावीक वाडावडीन वाडोवंक तशी आवय बापाय मागतात. एक भाव घालपाक वता थंयसर एक बरें काम मेळोवंक ताका मागता. वेसान म्हणल्यार एका तरणाट्याक इस्रायल वचोंक इंटरव्यू पास जावंक आनी एक विजा मेळोवन बरें काम मेळोवंक आनी इस्रायल पावंक तो मागता. ताजे पासत मागया. एक भावाची कॅन्सर पिडा ट्रिटमेंट गूण ते पावते तरेन जावच्या पासत धन सहाय मेळच्या खातीर आनी ट्रिटमेंट सक्सेस जावच्या पासत मागोवंक विनंती केल्या. हें कॅन्सर ट्रिटमेंट सक्सेस जावंक मागया. रेश्मा म्हणल्यार भयणीक ह्या कॅन्सर पिडेन तावन सुटका मेळच्या पासत मागोवंक तांच्या आवय बापायनी विनंती केल्या. त्या भयणी पासत मागया ह्या कॅन्सर पिडे तावन सुटका दिवच्याक. एक भावा बरें काम
एका भावाक एकल्यान दिल्लो 18 लाख रुपये आयवज तो आणखी पाटीन दिवंक ना तो बऱ्या हातान पाटी मेळोवन तांचे जीव कुटुंबाचे कश्ट परिहार जावंक ती मागतात आनी तांचो एक जागो बऱ्या मोलान विकून असो मागतात ह्या इराद्या बसत मागया आनी एका भावाक एका जागो बऱ्या मोलान विकून असोंक ताजें कितें रीण आसलें फारीक जावच्या बसत मागोंक विनंती केल्या ताचे बसत मागया एका भावाक पांय दुख सुरू जाल्लो आनी आतां ते टेस्ट करून जायते MRI केल्या उपरांत रिपोर्ट येता आसतना ही रक्तांत एक पिडा ही रेर पिडा म्हूण कळोवन आयलां आनी ह्या पिडेक वखद ना म्हणलें बरी आसा तरी पूण ती प्रयत्न करनासात ह्या भावा पासून तेजें ट्रिटमेंट सक्सेस जावच्या पासत आयज तर दीस बँगलोर ट्रिटमेंटाक वतात थंय सक्सेस जावच्या पासत देवान ताका बाशाव करचे पासत मागया बहीण दवरता आनी एक भाव बरी भलायकी मेळोवंक आनी ताच्या कुटुंबांत सगळ्यांक बरी भलायकी मेळोवंक मागता तांचे पासत मागया बचपेता हांव सुरेश सारेश आनी जास्मीन एका भुरग्याच्या जीव देण्या पासत तांच्या कादर जिवितांत मागतात देव तांकां फाव करून दी म्हण मागया पावस 3 दीस सुद्दां बेळगांव तावन खानापूर तावन ताका ब्रिदींग प्रॉब्लेम सिवियर जावन आसा ह्या दिसांनी देखून ताणें मागोवंक विनंती केला ताजे लंग्स स्ट्रॉंग जावचे खातीर ताचे बोतीन तिच्या कठीण पांयाच्या दुखीन कश्ट जाता चलोवंक जायना ते गूण जावच्या पासून मागता तिचे पासून मागया एका भावाची मेडिकल बिल्स डिपार्टमेंट सबमीट केल्यांत पूण त्या संबंद दिल्ल्या तो ऑफिसर लॉंग लिव्हर आसा ही प्रोसेस जावंक ना ताणी की आनी इल्ल्या दिसांनी एक्सपायरी डेट येता एक्सपायरी जावच्या पयलीं बिल्लां प्रोसेस जावन तेजे पयशे मेळच्या पासून मागो विनंती केल्या मागया वासई मुंबय तावन विक्टर म्हणलो एकलो भुरगो मस्त एडिक्ट जाला ताचो बापूय रडून विनंती करता ताच्या भुरग्या पासून मागोवंक त्या एडिक्शनान तें भायर येवंक एनबाट म्हणल्यार भावची कॅन्सर प्रत्येक गूण जमच्या बसत म्हाका विनंती केल्या ताचे बसत मागया जुदे फ्रांसीस डिसोजा म्हणल्यार भावा प्रायवंतो ताच्या पांयाच्यो ताळवो कठीण उसो येतात पांय दूख चलोवंक जायना पांयांचे पडापड सुसूंक जायना थकले पर्यंत ते पडापड येता गूण जावच्या बसत मागोवंक विनंती केल्या ताचे बसत मागया गोंया एका कुटुंबान समाधान मेळोवंक गोंयच्या कुटुंबान वडिलान बऱ्या वाटेन परतोवंक वायट इश्टाक आसून बिजनेस बऱ्या चलोवंक मागता एक भाव ताची पिडा गूण जावच्या पासत मागता आशा म्हणली एक भयण मडिकेरी BP चड जावन ICUंत आसा ताणी ताचे पासून मागोवंक विनंती केल्या आशा ಅವರ BP ಗುಣ ಬೇಗ ICUನಿಂದ ಗುಣವಾಗಿ ಬರಲು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ सो ही सकड आमी आयरादे जेजू मुखार दवरया आज मेहरगान कांय म्हणल्यार उपकारां पासत तरगां दिवया आमच्या दैवीक अमृतांत आमी युरोपाक आमी यात्रे पयना कित्याक सकड आमकां ग्रुपा विजा मेळ्ळ्या पासून आमी अर्गां दिता तशेंच सर्व आमची यात्रेक पयना बऱ्या तरान जावच्या पासत मागोवंक विनंती करता सोम्या जेजू ह्यो सगळ्यो गरजो तुजे मुखार दवरता ताजे सांगता ह्या आराधनाक आमकां कोमो करच्या आमच्या दानी पासत मागता तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल ह्या प्रसारा वरवीं जायत्यां बरेपण लाभून दी आनी डिवायन टीव्हीच्या मानाकांक तशेंच ताच्या कुटुंबाक ताचे शिबंदेक आमचो व्हिडिओग्राफी करच्या भावाक संगीत दिवच्या भाव भयणीक आनी हांगासर कांतारांक आदार दिल्याक हांगासर विविध रितीन आराधनाक आनी मिसा सेवा दिल्यात एकला सोम्या आमी तुका समर्पिता ही फुलां आनी दालतार मंडळा भयण दर भयणीचेर आशिर्वाद कर सोम्या जेजू हे सकड इरादे विनोत्यो तुजे मुखार दवरता तुजी दैवी खाकळ तूं वाडोवन दी आमी मागता सकड आमी हात उबारया देवाची स्तुती करया आनी देवा कडेन मागया हालेलुया 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 सकड आमी देवाची स्तुती करया आराधना आमी देवाक अर्घ ओगलाप दिवया देवाक हर एक पण आमी स्तुती करतना देवाची काकूळ तो देवन येता देवाची काकूळ तो हर एक लाख आमी कोणा बसतात मागला हर एक लाख देवाची काकूळ मेळटा आनी तांच्या पिडा गूण जाता देवाची सकताची निवळटा हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया जीत 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 येशू येशू जीत 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 या घडिया समया तुझे काकोल तगई समया तुझी दैवे काकोल वाळोनी हरियकला जेजो कोण नगर आमच्या मदतल्या पिढे स्थान कष्टांतल्या जेजू तुका वळेतल्या जेजू तुझी काकोल वाडे जेजो तांचे दुखापासून काढ जेजो तांची पिढा घोण कर जेजो तुझ्या दैवी सगत वाळे समया तुझ्या अमलिक तीर तुझे प्राण केले त्या गडयेता जेजू बासेली तुझी काकोल जेजू वाळोनी बरी एक मागणी तू इन्कार करे ना म्हणून सांगलाय तुम्ही ही तर दैवी काकोल ती कमी विनंती करता जेजू तुझी वाळ ती काकोल वाळे हरियकला पिढेता सुटका दी बरे कर जेजू लॉर्ड let your blood Jesus heal us, let your power come and touch us Lord Jesus come and heal hallelujah 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 सगळे मी आशीर्वाद घेऊया आणि देवाच्या काकुळतीचो अनुभव आम्ही सोडूया प्रार्थूया देवाभिची सक्रमेंत काल तुझ्या कष्टाचो उडास तुवें आमकां सोडलाय तुझ्या सोडवणीचो फळ सदांच तुमचे ते आमी भोगी सरको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मेसराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेतान राज करताय ससनाचे ससना